भाजपाचे सरकार कम्युनिटींत जमनी ब्लॅक कोट लॉबी विकूंक सोदता असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस हांणी केला। गोंयच्या 75% शेतां कम्युनिटींत सुवातींनी आसात। ती कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर दिवन ही पडींग शेतां परत पिकावळी सकयल हाडपाक मेळटात। मात सरकार अशें करून जमनी वाचोवपाच्या जाग्यार त्यो विकूंक सोदता असो आरोप वेंजीन केला। ते एग्रीकल्चर बिलाचे राइट फ्रॉम द डेफिनेशन till the intention and all the penalties and everything that is there to ensure that the paddy fields which belongs to the Kumdar, 75% of paddy fields today in Goa belong to Kumdar, and Kumdar paddy fields cannot be sold, cannot be given to anyone. So te Kumdari paddy fields विकपाक जाय आणि जाय ते युटिलाइज करपाक जाय बाय इंडस्ट्रियल पीपल, बाय नॉन एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून हे बिल करून हाडले। हेही आम्ही ओपोज केले। वी ओपोज, वी वेंट इन द वेल, वी मेड आवर बेस्ट अटेम्प्ट, वी रिक्वेस्टेड। हांवें पर्टिक्युलरली रिक्वेस्ट मोडार ओपोज करून रिक्वेस्ट मोडार वचून सांगले की कांयच जायना, एक पाट माझे फाटी घ्या हे बिल, डिस्कस करया, लोकांकडे मांडया, बरे भाशेन तारया घालया, कितें जाय तें तुमकां करपाक। लेट्स बी व्हेरी स्पेसिफिक। ना म्हणपाक लागले, जे कोण शेत रोयना 3 वर्सां शेत रोयना जाल्यार म्हणपाक लागले जमीन वयतली। शेत रोयना म्हूण लोकांक शेत रोवपाक जाय म्हूण हे बिल हाड करपाक लागले। म्हणजे तुम्ही जरी तरी रोयना जाल्यार तुम्ही रोयचे आनी तुम्ही रोयना जाल्यार ती जमीन वयतली। सो अशें करपाक गरज ना, जाय ते भाशेन आहा, यू कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग म्हणून प्रपोज जालें। सो कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग करूनय तुज्यांनी एन्श्योर करपाक जाता की फेलो जमीन जी आहा ती कल्टिवेट करची म्हणून। बट ना, इंटेन्शन इज ते फार्मिंग जावचे अशें म्हणून इंटेन्शन ना सरकाराचे। सरकाराचे इंटेन्शन आहा की जे तेंगेली जी ब्लॅक कोट लॉबी आसा, जी ब्लॅक कोट लॉबी आसा, ते ब्लॅक कोट लॉबीक हो सगळो जमीन जी आसा वयची आनी ह्या जमनीचे ब्लॅक कोट लॉबीक वचून पयशे करचे।